मंत्री तसेच मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकान आपल्या पदाचो गैरवापर करून बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापून जमनीचें सपाटीकरण केलां. तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांनी ताका तेंको दिला म्हूण मिलिंद नायक आनी अधिकाऱ्यांचेर चवकशी जावची म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीन भ्रश्टाचार विरोधी खात्या कडेन कागाळ केल्या. ह्या सरकारान एकूच गोष्ट बरी चल्ल्या म्हणटा ती भ्रश्टाचार. आणि हो सरकार जो जावन आसा वो बारीक लोकां खातीर, गरीब जनते खातीर हो सरकार ना, तर हो सरकार जो आसा वो फक्त पयशेकार लोकांक आनी खास करून जे ह्या सरकारान 12 मंत्री आसा ह्या मंत्र्या खातीर आसा. हेजो उल्लेख आमी अनेक वेळा होच उल्लेख केल्लो आसा आनी ही गोष्ट आज खरी ठरलेली आसा. गोंय राज्याचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तसोच मुर्मुगांव मतदारसंघाचो आमदार मिलिंद सगूण नायक हेणें केल्लो भ्रश्टाचार, तशेंच सरकारी जमनीन केल्लो एन्क्रोचमेंट आनी एन्क्रोचमेंट करून तेजेर बांदिल्लो 2 मजली बंगलो. तसोच गोंय राज्याचो मंत्री हेणें मुर्मुगांव मतदारसंघान गेले मार्च म्हयन्यान दोंगर कापणी केली. दोंगर कापणी करून थंय आज 2 मजली बंगलो आज उबारलेलो आसा. आनी हो बंगलो बांदता आसतना मिलिंद नायकान सरकारी अधिकाऱ्यांक, ते जावं ते मागीर कलेक्टर ऑफिस आसूं, PDA आसूं, लँड सर्वे आसूं, पुलीस आसूं, हेंकां सगळ्यांक विकते घेवन हेंकां सगळ्यांक इल्लिगल बेकायदेशीर कृत्य करपाक लावन आज जे नियम कायदे आसा हेजें उल्लंघन करून आज थंय तो बंगलो उबारलेलो आसा. आनी ह्या विशयाचेर हांवें डायरेक्टर ऑफ विजिलन्साक तशेंच एंटी करप्शन ब्युरोक 26 तारखेक काल कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. मंत्री मिलिंद नायक आनी ताच्या भावान फटिंगपणां करून जमीन सपाट केली, मात ती करतना सरकारी जमीन बळकायल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला. एक एरिया ती 22 स्क्वेअर मिटर आणि दुसरी एरिया आसा ती 138 स्क्वेअर मिटर. दोनूय जर एकठांय केल्यो जाल्यार 160 स्क्वेअर मिटर ही मिलिंद नायक, उमेश नायक आणि इतर जे 5 जे वारसदार आसात त्यांच्या नांवार थंय लागलेली आसा. ओरिजिनल जे सर्वे लँड रेकॉर्ड जो आमचो आसा थंयसर ही नांवां लागलेली आसा. 160 स्क्वेअर मिटर. आणि जे हिल कटींग जालां ते हिल कटींग 278 ह्या जमनीचें हिल कटींग जाल्लें आसा. आनी जें हिल कटींग जालां तें मुळात बेकायदेशीर जावन आसा. कसलीच NOC घेयनासतना, कोणाचेंच परमिशन घेयनासतना, ज्या ऑथॉरिटीची परमिशन घेवंक जाय तेंचे कडेन वचनासतना डायरेक्ट तेंच्यांनी हे हिल कटींग केल्लें आसा. जेन्ना ही सरकारी जमीन जावन आसा तेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेवपाची गरज आसली. जेन्ना ही जमीन सरकारची आसा तेन्ना डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी हांगासून NOC घेवपाची गरज आसली. ते हिल कटींग करून ती माती खंय येयली, कोणाक विकली तेची रॉयल्टी भरपाक जाय आसली, तीय भरूंक ना. हेंच्यांनी जो प्लॅन आसा तो प्लॅन, ओरिजिनल प्लॅन बदलून जे 2 ऑफिसर थंय लँड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आसा ते 2 ऑफिसरांक आतां सकयल धरून तेंच्यांनी हो प्लॅनूच चेंज करून उडयला आनी वाडोवन दाखयल्या 278. फील्ड सुपरवायझर रुडी आल्बुकेर आणि हेड सुपरवायझर सागर नावेलकर ह्या 2 जाणांनी हो प्लॅन टोटल चेंज करून सायन करून तो एक वॅलीड डॉक्युमेंट कसो दाखोवन हांगा PDA MPDA मुर्मुगांव PDA दाखोवन तेंच्यांनी ह्या हिल कटिंगांक परमिशन मागलें. दोंगर कापतना थळाव्या लोकांक त्रास जाला, तांणी पुलिशेन कागाळ केल्ली. तांची चवकशी ना अशें अमरनाथ पणजीकार म्हणटा. जी पारंपारीक पांयवाट आसा ती सुद्दां तेणी तेची नाशाडी केल्या आनी तांकां दुसऱ्या वाटेन डायवर्ट केल्या.
हे हिल कटिंग करता आसतना जे वयर लोकांची घरां आसा त्या व्हायब्रेशनान तेंच्या घरांकूय इजा जाल्या आसतली. थंय जो झुल्लो जाला तेचें पोल्युशन थंय जालां. हें सगळें जाता आसतना पुलिशेकूय कंप्लेन केल्या नागरिकान, पण त्या पुलीस कंप्लेनाची खंयच दखल आजून मेरेन कांय घेवंक ना. मंत्री मिलिंद नायकान खोटी माहिती दिवन नगरपालिकेचो परवानो घेतला, मात ताका नगरपालिकेचो मुख्य अधिकाऱ्यान तेंको दिला. ताचेरय कारवाय जावपाक जाय अशें काँग्रेस म्हणटा. चीफ ऑफिसर आसलो मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो, तेणी तीच पद्दत आपणायली. तेच डॉक्युमेंट जे बोगस डॉक्युमेंट आसले तेच डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाचें फ्रॉड केलें. तां लायसन दितलें जाल्यार सामान्य मनशाक, सामान्य गोंयकाराक कितले त्रास जाता. बारीक बारीक डॉक्युमेंट, ही एनओसी, तेची एनओसी, भावाची एनओसी, भयणीची एनओसी, आज्याची, पणज्याची सगळी हाडूंक लायता. पण हांगा कसलीच कोणा कडसूनच एनओसी घेयनासतना जे मनी हांवें तुमकां पयलेंय सांगलां की इतर 5 जाण वारसदार आसा तेंचीय खंयसर एनओसी घेवंक ना. जेन्ना ती जॉयंट प्रॉपर्टी आसता तेंचीय एनओसी घेवपाची, जावं कितें तरी डीड करपाची गरज आसली, कसलेच पेपर, कसलेच डॉक्युमेंट नासतना फक्त ह्या बोगस प्लॅनाच्या आदाराचेर हांगा म्युनिसिपालिटीन तेका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें वयता. ही जी परमिशनां एकठांय केल्या, जावं ती पेडयेंतल्यान, जावं ती म्युनिसिपालिटीक, जावं ते हिल कटिंगांक, जितली परमिशनां तेंच्यांनी एकठांय केल्या ती आपणाच्या पदाचो वापर करून एक मंत्री, एक आमदार ह्या नात्यान आपणाचें सरकार गोंयांत आसा, सगळ्या ऑफिसरांचो यूज करून, बळजबरी करून तेणी ही सगळीं लायसनां घेतलेलीं आसा. हें कन्स्ट्रक्शनाचें लायसन, जावं प्लॉट डेवलॉपमेंट करपाचें लायसन, हिल कटिंग करपाचें ही प्रक्रिया, हें सगळें तेणी फॉल्स डिक्लेरेशन दिवन की हेका आनीक कोण ना, आपूण आमीच दोगूच पिसफूल सेटलमेंट जाल्लें आसा, हें सगळें डेक्लरेशन दिवन तेणी इनकरेक्ट डॉक्युमेंट दिवन, फॉल्स डॉक्युमेंट दिवन तेणी हें सगळीं लायसनां आनी एनओसी घेतलेली आसा. इलिगल की तेणी गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार आपणाचो बंगलो बांदला. हांगा आमचे गोंयकार 1 इंच जरी घराच्या भायर सरले जाल्यार केदो त्रास जाता, पण हो मंत्री सर्रास सरकारी जमनीचेर बंगलो बांदता. केदीक कापासदार ज्या लोकांचें कर्तव्य आसता की गोंयची जमीन सांबाळप, सरकारचे जमनीचें रक्षण करप, तोच मनीस आयज असलीं कर्मां करता, एन्क्रोचमेंट करता, आपणाच्या नांवार प्रॉपर्टी करता आनी तेच्या आदारार लायसन घेता, तेच्या आदारार वास्तू उबी जाता. मंत्र्यान आनीकय सरकारी जमीन बळकावपाचो प्रयत्न केला आनी ती नांवाचेर करपा खातीर उपजिल्लो अधिकाऱ्या कडेन अर्ज केला. अजापाची गजाल म्हळ्यार उपजिल्लो अधिकाऱ्यान इतले केसी पडनासतना भाजपाचो मंत्री मिलिंद नायकाचो अर्ज पयलीं घेतला असो आरोप काँग्रेसीन केला. ही चोरी जालीच, तेच्या मुखार वचून आनीक चोरी जाल्या 198 स्क्वेअर मिटर, 198 स्क्वेअर मिटर आनीक चोरी, आनीक एन्क्रोचमेंट ह्या मंत्र्यान केला. आनी तें एन्क्रोचमेंट रेग्युलरायज करपाक डेप्युटी कलेक्टरान नोटीस घातल्या. बाबडे 300 जाणांची घरां मोडून उडयलीं, 325 लोकांची एप्लिकेशनां पेंडींग आसा. आनी हे एक स्पेशल केस, ही स्पेशल केस कशी तुमी घेतात, खंयच्या आदाराचेर इतल्या फास्ट तुमी ही केस घेतली. ज्या जाग्यार चोरी जाल्या, ज्या जाग्यार अतिक्रमण जाला, तसली केस तुमी हातीन घेतात. आनी रेग्युलरायज करपाक, ऑब्जेक्शन घालपाक 7 जानेवारी ही तारीख दवरल्या. तेच्या आदी तुमी ऑब्जेक्शन कोणाक आसा जाल्यार घाला. आनी ही नोटीस खंय मारल्या, फक्त आपणाच्या नोटीस बोर्डार. असली जेन्ना सरकारी जमीन जेन्ना कोण एन्क्रोच करता, अतिक्रमण जाता तेन्ना आनी तुमी रेग्युलरायज करूंक सोदता तेन्ना तुमची जबाबदारी जाता की तुमी दिसाळ्यांनी, न्यूज पेपरांनी एक नोटीस घालपाक जाय आसली. पण गपचूप तेंच्यांनी आपणाचे नोटीस बोर्डार लावन हे
पालोवपाचें काम हेंच्यांनी हें केल्लें आसा. आयज पासून जायते ऑब्जेक्शनां हेचेर घातलेलीं आसा. तितूंचे एक ऑब्जेक्शन जें हांगा आसा तें चंद्रशेखर वत्स हेणी ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. मंत्री मिलिंद नायकाचे बेकायदेशीर जमनीन बांदकाम चालू आसा तें बंद करचें, तशेंच ताका दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे आनी सरकारी अधिकाऱ्या सयत सगळ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान केल्या. आमी आयज मागणी करता की ऑथॉरिटी जी आसा तेंच्यांनी तत्काळ स्टॉप ऑर्डर दिवची. जितली परमिशनां दिल्या, जितली लायसनां दिल्या, जितल्यो NOC दिल्या त्यो इलिगल आसा आनी तेन्ना त्यो सगळ्यो रिवोक करच्यो. जे जे गुन्यांवकार आसात, वारसदार म्हणा, अधिकारी म्हणा, डेप्युटी कलेक्टर म्हणा, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ आमचे मुर्मगांव PDA, हेंचेर सगळ्यांचेर कारवाई जावची, योग्य आनी कडक कारवाई जावची, जेणे करून असली कर्म आनी मुखार केन्नाच जावचें ना आनी कोण धाडसूय करचो ना अशी कारवाय जावची.